नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. 24/7 उदकाचे प्रश्न तडीक लावंक पीडब्ल्यूडीच्या रिटायर्ड इंजिनियरा खाला कमिटी इफ्फीक दोनापावला कन्व्हेन्शन सेंटर बांदून घेतली. ईडीसी जीएसआयडीसीची कामां आता ईडीसीक. मंत्री पालयेकार जीवाक धोको म्हणटा तो ताचो भास. मुख्यमंत्र्याची पालयेकाराचे एक्सपोजेक थ्रेट परसेप्शनान जाप. माफिया पालयेकारांकडेन सेटिंग करपाक सोदता आसुये, पर्रीकाराचो तर्क. दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्साचे रिन्युअल सुरू. अजून मेरेन फक्त 40% रिन्युअल. डिसेंबरात नव्या लोकांचे अर्ज घेवंक सुरू. 27% क्लेम काळजाच्या दुयेसाच्यो. इम्रान खानान काढले 300 कोटींचे मीन. एसआयटीचो दावो. जामीन अर्जाचेर सुनावणी सुरू. दिगंबर कामत म्हणटा फकत बदनाम करपा खातीर एसआयटी केसीत घुसयला आपले नाव. शिस्त लावंक सोदतल्या आरटीओच्या नावान मडगांवां बसवाल्यांनी शेवय. बसी पार्क करून बस स्टँड 3 वरां ब्लॉक. आरटीओ म्हणटा लोकांच्यो कंप्लेनी येतात तशी एक्शन. आणि बांयगेणी गार्बेज प्लांटाच्या प्लॉटाचेर सीसीबी बॅकफुटार. जमीन गार्बेज प्लांटाकूच वापरतले म्हूण लेखी दिल्यार पुरो. त्रिपक्षीय कबलातीची अट आयुक्त बदलतनाच गुटलायली. "24/7 वॉटर सप्लायचे टार्गेट खंय लिकेजीक लागून जाग्यार पडना. पीडब्ल्यूडीचेर मुख्यमंत्र्यान बाण मारलो. सरकारान आता परिस्थिती जाग्यार घालूंक पीडब्ल्यूडीच्या रिटायर्ड इंजिनियराची कमिटी नेमल्या. ताचे सुचोवणे प्रमाण पीडब्ल्यूडी कामां करतली. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय जालो. इफ्फीक दोनापावला 5 ते 6 हजार लोकांचे कन्व्हेन्शन सेंटर येता. पीपीपीचेर प्रकल्प ईडीसी करून घेतली. जीएसआयडीसीची कामां आता ईडीसीक. सरकारान स्टार्टअप पॉलिसीकूय बावटो दाखयलो. डिसिजन टू अपॉइंट श्रीकांत म्हणून आमचो पयलीं एक इंजिनियर आशिल्लो. नाव ही हॅज अ एक्सपिरियन्स इन वॉटर सप्लाय. सो टू टेक एडवांटेज ऑफ हीज एक्सपिरियन्स एंड नॉलेज अबाउट वॉटर सप्लाय लायन, एवरी वन वील नो श्रीकांत. He has been engaged to go through all schemes and tell us what is the problem that is causing. Every day we are pumping around 500 mld water. Theoretically this is 1.5 times of requirement of the state, and there are many areas which are already getting 24 hours water. Many times tail end consumers suffer sometimes. It is inefficiency and bottlenecks of the distribution network which actually is causing problem and not quantity of water available. 24/7 म्हणटा पळय, 24/7 एका कडेन जावं नाका, पण एडेक्वेट सप्लाय क्वांटिटी विल बी अवेलेबल टू ऑल एरियाज. पण बेसिकली 24/7 दवरपाची सगळ्यात व्हडली अडचण आहा ती म्हणजे लिकेज. So we have appointed him to examine all these so that we can work out tail end problem solution. म्हणजे अजून पर्यंत जो इम्प्रूवमेंट इन वॉटर सप्लाय आशिल्लें, इट वॉज प्रोबेबली प्रॉब्लेम जालो सोल्युशन काड. एक वेल प्लॅन गेले 20, 25, 30 वर्साचे एक्सरसायज करून तो करचो म्हणून तो ताका अपॉइंट केला. वील डेवलप द कन्व्हेन्शन सेंटर. We realized that there is no need of a big construction company also to do this job, because this is a PPP model. In fact, it is a model where government will get revenues, and therefore more of a financial knowledge is a part of this project. Construction knowledge is not a part of project. If private party is going to construct it, then the agency which handles this does not have to have a detailed technological or technical knowledge for construction. It should have more on financial. Therefore, EDC has been nominated as a joint venture partner with ITG to form a special purpose vehicle, and EDC will do all the transaction. It is being done in 2 phases. Phase 1 is completion of ESG's requirement. 50th year of film festival is approaching in 2019,
So we will like to have it in the complex of its own, which will be located at Donapolo. So 10-seater multiplex plus a hall for the inauguration and all that, whatever is required. A convention center of 5,000 to 6,000 seater, and in the second phase, hotel rooms of 3, 4 and 5 star of around 1,000. That we are starting with the startup policy today. The cabinet has approved it. Detailed policy and schemes. एक महीन्याच्या आधारात we want to put this in place where the back office will be there to cater to the requirements and the demands. The whole idea is to create startup म्हणजे जे graduates pass out जातात ते जॉब सोदतात. ते भायर वचचे न्ही गोंयांत उरचे हे एक विचार सीएमाचे आशिल्ले. ताज्या खातीर form a startup culture where you automatically have an opportunity to become a job giver instead of a job seeker. आणि कोणाक opportunities जॉबा खातीर जाय त्योय तातूंत दिश्टी पडटा. स्टार्टअपाक इन्क्युबेशन सेंटर जाय पडटलो आनी तो इन्क्युबेशन सेंटर मागीर करपा खातीर आतां STPI कडेन टायअप करून इन्क्युबेशन सेंटर ऑल्सो इज रेडी for the launch. So maybe Pitrupaksha चालू आसा. We will fix up a date with CM and see when we want to inaugurate a STPI incubation center which is at Udyog Bhavan. Basically we are trying to say that we want to feature in the 25 top startup destinations in Asia by 2025. That is the target. मंत्री पालयेकार जिवाक धोका आसा म्हणटा तो ताचो भास. मुख्यमंत्री पर्रीकारान 2 दिसांनी पालयेकाराचे थ्रेट परसेप्शनाचेर 2 दिसांनी वास्को वचून तोंड उगडलें. ड्रग्सा आड आवाज काडिल्ल्यान कांय ड्रग्स डीलर ताका कॉम्प्रोमायजाक सोदता आसुये आनी पालयेकार ताका भिला आसतलो म्हूण पर्रीकाराचो तर्क. तरीकूय पालयेकाराचे हुस्क्याचे खंय कितें तें पोलीस पळयतले. ड्रग्सा आड आवाज काडिल्ल्यान आपले जिवाक धोको आसा. कांय जाण आपल्याचेर पाळत दवरून आसात म्हूण WRD मंत्री विनोद पालयेकार प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयलो आनी राजकीय विरोधकांनी मंगळारा दीसभर पर्रीकाराचे होम मिनिस्ट्रीची लज वाऱ्यार घाली. पालयेकारान हालीं आउटडोर मॉर्निंग वॉकूय सोडला. मिडियाय फाटली 48 वरां मुख्यमंत्र्याची जाप सोदताले, मात ताणें पणजे सोडून वास्को वचून तोंड उगडलें. पालयेकाराक दिसता तो खंय एकवेळ ताचो भास. मंत्र्याच्या थ्रेट परसेप्शनाचेर मुख्यमंत्र्याचो तर्क आयकयात. सर, तुमचे मिनिस्टर CM विनोद पालयेकर आहा तेंच्यांनी आरोप केल्लो आसा की आपल्याक थ्रेट आसा म्हणून. ताजेर कितें तुमी? पुलिशेन घेतला एक्शन कितें थ्रेट हें ताजें परसेप्शन न्ही तें. पुलीस हॅज टू एन्श्युअर दॅट देर इज नो थ्रेट. बेजिकली एनालायसीस करता ताजी आमची एक स्पेशल ब्रांच आसता, स्पेशल कमिटी आसता, सिक्युरिटी थ्रेट कमिटी. दे वील टेक एप्रोप्रिएट हे आनी प्रोवायड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. थ्रेट म्हणजे ते कितें एक स्पेसिफीक थ्रेट न्ही ते न्ही, म्हणजे XYZ अशे मनीस आयडेंटिफाय करपाक जाय. त्यामुळे जनरल वेन यू वॉज गोईंग अराउंड पीपल, सम पीपल आर फॉलोईंग, पॉसिबली दे वॉन्टेड टू टॉक टू हिम ऑल्सो. म्हणजे यू कांट नो. Not, I won't call it speculation. He felt that they may be unknown persons. So, and since he has raised the issue against the drug, maybe possibly someone who is having vested interest in drug dealing, maybe either trying to come and compromise or trying and coming to threatening. So he felt it. पुलीस खंय ड्रग्सांचेर एक्शन घेतात. कोणाकय कितें खबर आसल्यार आपल्याक सांगचें. तो डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, तो खंय पालयेकारा सारको भिटकुरो न्ही. 38 cases have been detected. Material worth about 40 lakhs have been seized. These are all mostly retailers, not big ones. Big ones also will be appropriately at right time. Any directions to find out source? Source आणि पहिली सोर्सा पहिली destroy the user network and use places where the uses are. So anyone involved where the drug is being used in the devices, that will also be under the scanner. We are collecting information. I mean, information are required. आणि कोणाकडे असत दोतू आणि confidentially म्हाका धाडले दोतू information. I will not reveal the name of the person. And I don't feel any scare of threat or anything. I have been defense minister.
I know how to take care of myself. WRD मिनिस्टराचेर थ्रेट टू लायफ आनी पोलीस पॉलिटिशियन ड्रग्स एक्सपोजे उपरांत सध्या पॉलिटिकल सर्कलांत गृहमंत्र्याचेच नांवान शेबय चल्ला आनी मुख्यमंत्र्यान केला आपल्याच मंत्र्याचे हाशे. तरीकूय पोलीस कितें तें पळयतले म्हूण सांगून ताणें प्रकरण पोलिसांचेर सोडून दिलां. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. पणजेच्या स्पेशल कोर्टान मीन ट्रेडर इम्रान खानाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडीत धाडल्या. मजगती खानाचे जामीन अर्जाचेर सुनावणी अर्धवट उरली ती आता ब्रेस्तार चलतली. तपास यंत्रणांच्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2007 ते 2012 मजगती इम्रान खानान सुमार 300 कोटींचे दुबावीत बेकायदेशीर मीन काढून विकला. दुसरे वाटेन दिगंबर कामतीन SIT आपले नाव हे केशीत घुसयता म्हूण फोग काढलो. आपलो आनी इम्रानाचो कांय संबंध ना, फकत आपल्याक बदनाम करपा खातीर SIT हे करता असो आरोप तांणी केलो. इम्रान खानान सुमार 8 लाख मेट्रिक टन मिनाचे बेकायदेशीर ट्रेडिंग केला म्हूण पुलिसांच्या पक्षान पणजे खासा कोर्टा मुखार इम्रानाच्या जामीन अर्जा आड दावो केलो. इम्रान खानान मायन्स खात्यांतले अधिकारी आनी तेन्नाचो मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामती बरोबर कारस्थान करून बेकायदेशीर पद्दतीन मीन काडले आनी विकले म्हूण तपास यंत्रणेन कोर्टा मुखार दावो केलो. बचाव पक्षाच्या आर्ग्युमेंटा प्रमाण पुलीस हे केशीन आरोपीक भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमां लावंक शकनात, कारण तो सरकारी कर्मचारी न्ही. तशेंच ताणें एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याक लाच दिल्या हाची कसलीच नोंद वा पुरावो पुलिसांकडे ना. बाकीची आरोपाची कलमां आसात ताचेर ख्यास्त चडांत चड 2 वर्सांची. ती जामीन पात्र म्हूण इम्रानाक जामीन दिवचो असो आर्ग्युमेंट बचाव पक्षान घालो. The case of the prosecution is that we have done illegal mining and they are trying to show that there is violation of Rule 37 of the mineral concession rules. Now we are to rejoin there. It is our case that we in the first place have never mined, we were only traders, and assume that there has been a violation of section 37. Then at the highest these violations can attract 2 years imprisonment, and any offence where imprisonment is 2 years is a bailable offence. So I should get a bail as a matter of course, as a matter of my right. I should get a bail. Now unfortunately, since the time was not sufficient, the court has not been able to pass its order. Now the police has moved an application for remand. They were asking for 10 days. We opposed that remand, and the court has been pleased to grant 2 days remand. But anyway, the bail will be heard tomorrow. We are hopeful of getting the bail, as we have not done any wrong at all. इम्रान खानाकडे आपलो कसलोच संबंध ना. इम्रान हो आपलो प्रॉक्सी म्हूण SITन केल्ल्या आरोपान आपल्या प्रतिमेक मोठो धक्को बसला. चालू आशिल्ल्या चवकशेची म्हायती SITन ठरावीक मिडियाक लीक करप हे बरोबर न्ही. SITन केल्ल्या आरोपाचेर दिगंबर कामतीन मिडियाक हो स्टेटमेंट धाडलो. 18 तारखेक आपलो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज सुनावणेक येवपाचो आशिल्ल्यान SITन ही आपले आड हवा करता. एनवायरमेंट क्लिअरन्सा खातीर इम्रानान डॉक्युमेंटांनी बनवेगिरी केल्या म्हणटा ती गजाल इम्रान आनी केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालया मदीं. आपल्याक बदनाम करपाक ती गजाल हाडून संबंद नासतना आपल्याक जोडल्या असो खुलासो दिगंबर कामतीन केला. इम्रान खानाच्या जामीन अर्जाचेर आर्ग्युमेंट सध्या पुराय जाल्ले ना. ब्रेस्तारा आर्ग्युमेंट फुडें सुरू जातले. तो मेरेन SITचे विनवणेचेर कोर्टान इम्रानाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.